केन्नाय समज आमी ओपन डिफिकेशन फ्री करतले ODF फ्री आनी आमची देशाची आनी आमची गोंयची समज आमी वी हॅव टेकन अ विजन ऑफ October 2nd टू बी ODF फ्री, गोवा टू बी ODF फ्री. पंचायतीचे खूप महत्व जाता. जंय वी नीड टू एन्श्योर दॅट टॉयलेट्स आर अवेलेबल एट एवरी लोकेशन. वन इज अ चॅलेंज वेर पायपलायन्स आर लेफ्ट आउटसायड फॉर इयर्स, where we need to ensure that those for hygiene purpose are controlled and ताच्या खातीर टॉयलेट दिवपी आवश्यकता गरज आसा. हेल्थ एक्टा कडल्यान आयिल्ल्या खातीर वेर यू कॅन इंडिविज्युअल टॉयलेट बसोवपाक कायद्या प्रमाणे बसूंक मेळटा, हे केल्ले खातीर खुबशे इश्यूज क्लियर जाले. ताच्या खातीर टॉयलेटाचो जो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट सप्लाय करतले आनी डायरेक्ट ऑफ पंचायत इज अ नोडल एजन्सी वेन दे हॅव कम्युनिकेटेड की डेट वाडयतले आनी रेट देंवयतले. इन दीस सिक्वेन्स वी हॅव आस्क्ड ऑल पंचायत मेंबर्स टू गेट एक्टीव इन देअर वॉर्ड्स अँड एन्श्योर दॅट एरियाज वेर पीपल हॅव बीन हॅविंग ग्रीवेन्सीस की टॉयलेट आसचे ते ताका इमिजिएटली टॉयलेट करपाक कितें फॉर्मेलिटीज करचे पडटा, जातूंत अवेरनेस आनी फिलिंग ऑफ फॉर्म्स दोनूय करपा खातीर कितें जाय ते आमी पंचायती कडेन तांचे डाउट्स क्लियर केले अलॉंग विथ BDOs एंड द इंजिनियर्स एंड द सेक्रेटरीज एंड द पंच मेंबर्स एंड द सरपंच. हातून एक पर्वरी वी हॅव एम्बिशियसली टार्गेटेड 15th of August टू बी ODF फ्री. 15 ऑगस्ट पर्यंत पर्वरी ODF फ्री जातली ही चॅलेंज आमी आज घेतिल्ली आसा. अशी चॅलेंजीस म्हाका दिसता हीच कॉन्स्टिट्युएन्सीन घेतली जाल्यार गोवा October 2nd ODF फ्री जावपाक क्लियर आसतली. ताच्या खातीर जी आमकां हेल्प जाय पडटलो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत हे लास्ट वीक तांचे कडेन मिटींग घेवन तांकां अलायन केल्लें आसा. आय थिंक वी ऑल आर एबल टू वर्क टुगेदर वी वील अचीव दीस. सेकंडली कमिंग टू गार्बेज मॅनेजमेंट वी आर एबल टू एन्श्योर दॅट गार्बेज मॅनेजमेंट खंय कमी पडला जाल्यार जाग्यार घालपाक. लास्ट 3 years we have improved a lot of things getting segregated waste, but we need the help of citizens also. So ताजे खातीर अवेरनेस प्रोग्राम ताजे खातीर आनी कितें जाय जाल्यार करया सांगला. बट पर्वरीम ऑलरेडी इज गार्बेज फ्री, बट वी नीड टू स्टील वर्क टुवर्ड्स अ बेटर पर्वरीम जाल्यार सगळ्यांचे मेंबर्सांचे तितलेंच पार्टिसिपेशन जाय तो मुद्दो उलयला. तिसरो स्ट्रे डॉग्स आनी कॅटल मॅनेज हे टॅकल करपाक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक जाय ते इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक जे हातान घेतला ते फुडें कशें व्हरचें आनी मेंबरांचें पार्टिसिपेशन पंचायतीचें पार्टिसिपेशन घेवन दीस इश्यू ऑफ स्ट्रे कॅटल आनी डॉग मेनेस जो आसा तो हँडल करपाक हे 3 विशयांचेर आज तिनूय पंचायतींक घेवन साल्वादोर निमून सुकूर आनी पेनादी हांचे कडेन घेवन चर्चा केल्ली आसा. तांचे व्यू पॉयंट्स घेतल्या. जे गव्हर्मेंटाचे इंट्रॅक्शन जाय ते गव्हर्मेंटाचे अधिकारीक आपण तेय क्लियर केल्ले आसा. एंड ऑब्जेक्टिवली वी आर लुकिंग एट 15th of August टू एन्श्योर दॅट प्लास्टीक टोटली गेट्स बॅन्ड फ्रॉम पर्वरी एंड वी आर एबल टू डिक्लेअर पर्वरी एस ODF फ्री ओपन डिफिकेशन फ्री कॉन्स्टिट्युएन्सी इन द स्टेट. ओपन डिफिकेशन कितले आसतले मिनिमम पर्वरी? आता पहिली जी सर्वे जाल्लो RTAंतल्यान वॉज डन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. पूण म्हाका दिसता सर्वे सारको न जाल्ल्याक ईच पंच मेंबर हेड अ ग्रीवेन्स की आमकां जे लोकांक टॉयलेट जाय तांची नांवात ना. सो वी हॅव आस्क फॉर एक्सटेंशन ऑफ द डेट. द एक्सटेंशन ऑफ द डेट फ्रॉम जून 10 आशिल्ली ती जून 30 तारीख पर्यंत करपाक मागले. इन द मेन टायम ती जून 30 तारीख करता आसतना रेट्स वॉज अ इश्यू. सो रेट्सूय पयर बसून आमी आफ्टर कॅबिनेट वी हॅव एन्श्योर्ड दॅट वी गेट दीस रेट्स डावन. जनरल कॅटेगरीक 10,000ची 4.5 करप, OBC कॅटेगरीक 5,000ची 2,500 करप, SC STक 1,000 करप. हे समज रेट्स देंवयल्यो जाल्यार म्हाका दिसता दीस सबसिडायज्ड रेट्स वील अलाव द पीपल टू एप्लाय फास्टर एंड गेट द कनेक्शन्स डन. सो हे समज अचीव केले जाल्यार एक्झॅक्ट नंबर्स आफ्टर वी स्टार्ट विल बी नोन रादर दॅन जस्ट प्रिस्क्रायबींग कित्याक आयच्या तारखेन जवळ जवळ 150 नंबरूच मेळटा आमकां 150 नंबर्स थ्रू आउट पर्वरी, वीच इज व्हेरी लेस.